प्रशिक्षिका सौ मंजू महाले यांना मी विनंती करते की त्यांनी या प्रसंगी आपले दोन विचार व्यक्त करा. मंजू रामदास महाले एक बारीचे इंट्रोडक्शन दिता स्वतःचे. हांवें भरतनाट्यमात विशारद केला फ्रॉम अखिल भारतीय गांधीकर महाविद्यालय मंडळ मुंबई आणि पारंगत कंप्लीट केला फ्रॉम कला अकादमी गोवा. एक 2 महिन्यापूर्वी गुढीपाडव्याच्या दिसा हांवें माझ्या डान्स अकॅडमीचे उद्घाटन केले आणि आय वॉज व्हेरी लकी की सर माझ्या उद्घाटनाला उपस्थित असलेले. त्यांच्या हस्तेच माझ्या अकॅडमीचे उद्घाटन झाले. तेन्नाच सरांनी सांगलेले की आम्ही डान्सची अवेअरनेस करपा खातीर अशे वेगवेगळे वर्कशॉप्स कंडक्ट करया म्हणून. आनी खरेंच एक्नॉलेज करपा सारकी गजाल आसा बिकॉज हे सगळे आर्ट फॉर्म्स क्लासिकल डान्सेस हेंची अवेअरनेस जावपाची आमची ट्रेडिशनल जे म्युजीक आसा तेची अवेअरनेस जावपाची खूब गरज आसा आनी आमच्या भुरग्यांक ते सगळे गजाली खबर आसूंक सुद्दां खूब गरजेचें आसा. आनी अशें करून 2 महिन्याचें प्लॅनिंग केल्या उपरांत आमी सक्सेसफुली 2 सेंटरांचेर आमचे 5 दिसाचे अशे 2 बॅचीसांनी आमी आमचे वर्कशॉप्स कंडक्ट केले. हे केल्या खातीर हांव सरांक थँक्यू म्हणटा. certain person hai amre श्रीशा इंद्र कुबर देवश्री सागर राऊत रिया नारायण राऊत शौर्या प्रेमानंद राऊत स्नेहा शिवराम रेडकर श्री दिलीप राऊत हर्षिता सदाशिव पंडित रेवोडकर सुचिता राऊत ईशानी जितेंद्र सुप्रवीत गिरीशा गणेश कालांगुडकर राहुल गावकर. ज्यावेळी आपल्या आत्म्याला भूक लागते त्यावेळी संगीत, नाट्य, नृत्य, शिल्पचित्र यापैकी एखादी कला आपल्यामध्ये असणे आवश्यक आहे. ती कलाच तुमच्या आत्म्याची भूक शमवू शकते. स्पॅनिश चित्रकार आणि शिल्पकार आहे पाउलो पिकासो. त्यांनी सुंदर म्हटलंय, दैनंदिन जीवन जगत असताना आपल्या आत्म्यावर धूळ साचत असते आणि कुठल्याही कलेचं उद्दिष्ट हे ती धूळ दूर करण्याचं, ती धूळ साफ करण्याचं आहे. आज सध्या आपण एवढं ताणतणावाचं जीवन जगतो आहोत की अक्षरशः आपण व्हेंटिलेटरवर आहोत आणि आता फक्त धूळच नव्हे तर धुळीची पुटं साचत आहे आणि ती धुळीची पुटं दूर करण्यासाठी अशा तऱ्हेच्या कार्यशाळा किंवा संगीत संमेलन, साहित्य संमेलन, नृत्याचे कार्यक्रम सातत्याने आयोजित करण्यात नमन करता आयसना भरतनाट्य हो प्रोग्राम हांगासर आमी घडयल्लो आसा. ज्या आयज आमी भुरग्यांक एक 10 दिसाचे ह्यो क्लासी आमी दिल्ल्यो आसा, ज्यो आयज वेकेशनच्या हॉलिडेज जाल्ले भुरग्यांक ते 10 दीस तांकां तुमच्या
भरतनाट्य ह्यो क्लासी तुमच्या एवरी पंचायत हांवें दवरलेल्यो आनी म्हाका दिसून येता कितें आमची भुरगीं खूब इंट्रस्टेड आसा आनी अशीच भुरगीं वाडची. ह्या प्रोग्रामाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचो विठ्ठल प्रभुदेसाय, तशीच आमच्या भरतनाट्य टिचर मंजू, तशेंच आमच्या सगळ्या तुमच्या गांवचे सरपंच हांगा उपस्थित आहा, तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटीचे एक्स चेअरपर्सन, तशेंच सगळे मेंबर्स आणि तशेंच सगळे माझे भाव आनी भयणानो आनी तशेंच माणकुली भुरगीं. आयज खूब उमेद दिसता जे भुरगीं खऱ्यांनीच जे आमी म्हणटात पेडणे ही कलाकारांची खाण, तशीच भुरग्यांक आमी फुडें काडीत जाल्यार ही आमची पेडणे कलाकारांची खाण ही अशीच जिवीत रावतली. तेका लागून म्हाजो विचार येयलो कितें अशेंच भुरग्यांक खंय तरी फुडें काडून जी कला कितें आहा ती तांकां शिकोवपाची खूब गरज आसा. तेका लागून एवरी पंचायत हांवें त्यो क्लासी दवरलेल्यो आनी बरो रिस्पॉन्स येयलो. जे भुरग्यांक हेच्या फुडें हांव तुमकां सांगूंक सोदता 10 दिसांनी सगळी कला तुमी शिकोवंक जायना. ही 10 दिसांनी बेजीक कितें आहा पळय तें तुमी शिकलेले आसा. हेच्या फुडें तुमकां शिकोवंक जाय जाल्यार त्या क्लासी तुमी जॉयन जावंक शकता. तेजो कितें पेमेंट आसा तो हांव दिवपाक रेडी आसा. पूण भुरग्यांनी तेज्या मनान येवंक जाय कितें आपूण शिकतलो म्हणून. जेन्ना तुज्या मनान येता, जेन्ना आपूण कितें तरी फुडें करून दाखयतलो, जे आयज तांकां फुडें काडपाक पॅरंट्सांनी गरज आसा. जे पॅरंट्स तांकां फुडें काडीत जाल्यार भुरगीं अवश्य शिकोवंक पावतलीं. तेका लागून हांव पॅरंट्सांकूय तांकां रिक्वेस्ट करता भुरग्यांक शिकोवंक जाय फुडें. आनी त्यो क्लासी आसता त्यो आमच्या तुमी त्या टिचरी कडेन तुमी कॉन्टेक्ट दवरपाचो. त्या टिचरी जेन्ना क्लासी आसता तेन्ना तुमी ते अटेंड जावपाचे. आनी तशें भुरगीं फुडें आमचे शिकत जाल्यार ते म्हाका दिसता 10 दिसांनी शिकचे ना. तेका ना म्हटलें म्हाका दिसता 2 वर्सां 3 वर्सां तेका कोर्स आहा. इतलें हांव ते तुमचे हें दिवपाक हांव रेडी आसा. तुमी भुरग्यांकूच फकत तुमी रेडी करात. तशेंच म्हजें काम आसतलें जे आयज भुरग्यांक फुडें कशें काडपाचें ते म्हाजें एकट्याचें काम ना. तर तुमी बी पॅरंट्सांनी बी ते इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. तशेंच म्हणनाका बाकीचे गोश्टी जे भुरग्यांक आतां तुमी जाता तितले प्रेशरायज करून भुरग्यांक जाता तितले मोबायल कमी दिवपाचे पयलीं करात. हे आमचे भुरगे मोबायलाक लागून एडिक्ट जावंक जायना. कित्याक फुडें शिकतलो बरो भुरगो जाल्यार त्या मोबायलाक कमी वापर करपाची खूब गरज आसा. तशेंच भुरग्यांक कसले कलान बाकीचे हितून खंयसर घालतलो स्पोर्ट्सान आनी हेका जाल्यार ताका मोबायल कमी करात. तेन्नाच भुरगीं भायर सरतलीं हें करपाक. तेका लागून म्हाजो सगळ्या पॅरंट्सांक रिक्वेस्ट आसा मोबायल दिवपाचोच भुरग्यांक, पूण ताका टायम दवरात. अमकोच टायमार ताका मोबायल दिवपाचो आनी अमकेच टायमार कसलेय गोश्टीक शिस्त आसता ती तुमी ताका दिवपाची खूब गरज आसा. कित्याक मोबायल दीत जाल्यार भुरगो ते हितूनूच वता. आतां भुरगो धाकटो वचून आसलो जेयना जाल्यार हांव एक कडल्यान ताका मोबायल दिता, ताका बरयता. पूण अशें जावंक जायना. तो भुरगो तेतून आनीक एडिक्ट जाता. भुरगो आनीक तेतून आनीक मोबायलान वयता. ताका लागून हितूंतले मोबायलांतले काडपाची खूब गरज आसा. इन फ्युचर आमचे भुरगीं ना जाल्यार खूब फाटीं उरतलीं मोबायलान आतां अशी वचत जाल्यार. ताका लागून म्हाका तुमचो सगळ्यांचो आनी एक रिक्वेस्ट आहा भुरग्यांक जाता तितलो मोबायल कमी दियात आनी भुरग्यांक बाकीचे एक्टिविटी आहा तेतून तांकां फुडें काडात. तशेंच म्हाजें काम आसतलें पेडण्याक लागून जे आयज आमची भुरगीं आसा तांकां कशें बरें फुडें विचार घेवन तांकां फुडें बरें कशें तेंचें जातलें. ताका लागून हांव सदांच फुडें आसतलो इतलेंच सांगता आनी म्हाजें भाशण हांगा थांबयता. देव बरें करूं.